जय श्रीराम जय श्रीराम जय श्रीराम जय श्रीराम। समस्त गोंयकारांक नमस्कार, जय श्रीराम। आज आम्ही कारंजले बिचाचे सगळे तरुण जमलेले आहा आणि हे जमलेले आहा हेका लागून फाटले फावटी चतुर्थीचे 1.5 दिसाचे गणपती विसर्जन हांगासर खुबशी आमची मुर्तीची विडंबना जाल्ली आसा। आमकां खूब खंत दिसता, वायट दिसता की मुर्त्यो आसल्यो पळय विसर्जीत केल्ल्यो त्यो आमच्यो मुर्त्यो पीओपीच्यो आसल्यो, म्हणजे प्लास्टर ऑफ पॅरिस जी आमी मुर्ती करपाक यूज करिना, खंयचेच आमचे हिंदू धर्म यूज करिना, पूण त्या दिसा ती प्लास्टर ऑफ पॅरिसाच्यो आसल्यो मुर्त्यो आनी मुर्त्यो विसर्जन केल्या सगळ्यो मुर्त्यो बिचार येवन पडलेल्यो। हेका लागून सगळ्या गोंयकारांक आमी यूथ आमी आज एकठांय जाले आनी आतां ह्यो मुर्त्यो परत आमकां सापडलेले आतां आमी विसर्जीत करतले आनी सगळे ते गोंयचे आमच्या लोकांक, गोंयचे कलाकार आसता त्या लोकांक आमच्या मना काळजाच्या विनंती आसा की आमचे पीओपीच्यो म्हणजे प्लास्टर ऑफ पॅरिसाच्यो मुर्त्यो करच्यो न्हू, की तेणे कडे आमच्यात निसर्गाची वाट लागता, तशेंच आमची धर्माची वाट लागता। पूण थोडे आमचे बाबडे लोक आमचे आसा पळय ते मातीची म्हणून मुर्ती म्हणून घेता आनी ते आमचे भावीक तांकां बाबडे खबर ना की मुर्ती घेता ती आपण कसली घेता ती थोडे लो म्हणून घेता की लो म्हणून मुर्ती घेवप ते प्लास्टर ऑफ पॅरिसाची आसा आनी ती उदकान घातल्या पण ती विरघळना। आनी ही खरी म्हटल्यार कोण शास्त्रच आमचे विसरून गेलेले आसा की ही मुर्ती जी करता ती मातीची मुर्ती आसून जाता, चिकट मातीची मुर्ती, आनी आमी जी मुर्ती करता गणपती ही मुर्ती पूण ही मातीची पुजा आसा एक्चुअली शाश्वत, आनी ती आमी जे विसर्जन केल्या उपरांत ती विरघळली गेली जाता। पूण ही ऑपोजीट जाल्या, पूण विरघळना ही दर्यात विसर्जीत केल्या उपरांत ही मुर्त्यो परत बिचार येवन पडटा आनी परत ही सामकें प्रदूशण कशें जाता। पूण हितून आमकां खूब वायट दिसता आनी हितून आमच्या धर्माकूय आमकां कलंक लागता। पूण सगळ्या आमच्या समस्त हिंदू लोकांक मना काळजांचे ह्यो कार्यक्रम आनी सगळ्या मना काळजाचे आमी रिक्वेस्ट करता की अश्यो ज्यो मुर्त्यो आसात त्यो कोणें हाडच्यो न्हू आनी आपलें पुजन करचें न्हू, ते तांकांय पाप लागतलेच आनी कोण मुर्ती करता ताका पाप लागतलेच लागता, पूण तांकांय लागतलेच अशें करचें न्हू। त्याच प्रमाणे आमकां खूब निर्माल्य सापडलेले आहा, निर्माल्य सापडले तितून प्लास्टीक पोती सापडलेले आहा, निर्माल्य तुमी विसर्जीत करचे आनी प्लास्टीक जे आसा आमी तो कचरो आहा तो आमी खंय तरी डस्टबिनान उडोवपाचे आतां म्युनिसिपालिटी कोणाक दिवपाचे। सगळे मन आनी एकदां पदाचे रिक्वेस्ट की अशें जे निर्माल्य उडयता प्लास्टीक आमी आमचे कचरो उडोवचे आनी पीओपीचे गणपती जे आमी कितें म्हणटा ते साडू माती दिसता, पूण आमकां असं सांगून दाखोवन दिसता की खूब वायट दिसता की ह्यो ज्यो मुर्ती आसा पूण कांय ना सगळ्यो पीओपी आसा सामक्यो वळखी आसा त्यो अश्यो करच्यो न्हू। प्लीज सगळ्यांक मना काळजाच्यो रिक्वेस्ट अश्यो हाडच्यो न्हू। सर मिरामार सगळे जमलेले आसा, जितून आमी पळयता 2 आमकां गणपती जे वयल्या वाटेन आमकां अशें दिसलेले आसा जे विसर्जन केल्लेले वयर सरलेले आसा। सो आतां कितें आहा, आमी आतां म्हणटा की हे हिंदू धर्म आसा जो नेचराक लागून आमी वयर सरता तो। सो बट कितें जालां हितून पीओपी प्लास्टर ऑफ पॅरिस हे सगळे मिक्स करून आमच्या धर्माक खंय तरी दिशाभूल जाल्लेली आसा। सो हांव एक रिक्वेस्ट करता सगळ्यांक, जे जितले लोक गणेश चतुर्थी साजरी करता तांकां हांव इतलेंच सांगपाक सोदता, तुमी गणपती पुजतात तो मातयेचो पुजा, पीओपीचो गणपती हे आमचें कल्चर न्हू, फक्त मातयेचो गणपती हेच आमचें कल्चर। आतां आमी हेजो फुडलो स्टेपूय हांव तुमकां सांगूंक सोदता की जे गव्हर्मेंटाकूय हांव सांगूंक सोदता हेचेर जाता तितली कारवाई करप। आतां फाल्यां सकाळी जितले फॅमिलीज आहा जे गणेश चतुर्थी साजरी करतात तेंच्यांनी नेक्स्ट डे घरांतलो एकटो तरी मनीस येवन पळोवपाक जाय आपलो गणपती सारको विसर्जीत जाला काय ना। सो हेचेर सुद्दां लोकांनी आपली खातिरदारी घेवपाची आसा। पहिले दिसा आम्ही गणपतीची स्थापना करता, त्याच्यानंतर आम्ही 1.5 दीस 5 दिसाचे विसर्जन करता। जर आज आम्ही पळयतले जे आम्ही गणपती आम्ही आमच्या घरान हाडून पुजलो, जे पुण्य कमोवपाक आज आम्ही गणपती आम्ही गणेश चतुर्थीची आम्ही पूजा अर्चा केली, मनोभावनांनी आम्ही त्याचे कडेन घाराणे घातले आणि त्या देवाक आम्ही मागणे केले की आमचो संसार, आमची नोकरी, आमचो व्यवसाय बऱ्यापैकी आमचो जावचो। पण जेन्ना विसर्जनाची वेळ आली तेन्ना आम्ही पळयले की ज्या गणपतीचे आम्ही पूजन केले ती पार्थिव गणपती जो आसा जेन्ना विसर्जनाक आयलो तेन्ना आम्ही पळयले की सगळ्याक पीओपीचो गणपती आमकां पळोवंक मेळ्ळो। अशें ना की सगळ्याच बांधवांनी तो पीओपीचो गणपती हाडलो असो ना, पण जेणे मातीचो गणपती हाडलो तेजे बऱ्यापैकी विसर्जन जे आसा ह्या दर्या देगेक जाल्लें आसा। पण हांव सगळे आमच्या हिंदू बांधवांक सांगूंक सोदता की अशा प्रकारचो जो पीओपी गणपती आसा तो तुमी पुजचो न्हय। कारण कशें आसा, जेन्ना आमी विसर्जन करता एखादी मूर्ती जेन्ना आमी विसर्जन करता ती मूर्ती मातयेची आसूंक जाय आनी ती मातयेकूच ती विसर्जन जावंक जाय। आज आमी पळयता की एक गणपती आमी दर्या देगेक असो उबेतालो
तो परत आम्ही तो दर्यान आम्ही घालपाचो प्रयत्न केलो. जर 5 मिनिटांनीच तो परत येऊन त्या ह्याका दर्या तेगे परत येऊन गावलो. तर हांव सगळ्यांक सांगूंक सोदता की अशे पीओपीचे गणपती जे आसा, अशे पीओपीची जे मुर्ती ज्यो आसा हे आमच्या धर्माची विटंबना करणारे आसा. जे अशा प्रकारचे मूर्त्यो आपल्या बाजारात हाडून विकता त्यांना विनंती करता की त्यांच्यानी अशा प्रकारे आमच्या हिंदू धर्माची दिशाभूल करची न्हू, आमच्या लोकांची त्यांनी दिशाभूल करची न्हू. आमचे बरेचसे हिंदू बांधव असे म्हणतात की फास्ट त्यांना कितें जाय, फास्ट जाय. हे पीओपी गणपती जे आसा ते अशा फास्ट प्रकारे ते तयार जाल्ले असता. तेन्ना कोणीच यांचो बळी पडू नये. तर हांव सगळ्यांक विनंती करता की त्यांनी शक्यतो म्हणजे त्यांच्या मनात असोच विचार आसूं न्ही की माझ्या घरान जो गणपती येतलो तो मातयेचोच गणपती येतलो आणि जेन्ना विसर्जन करतलो तो मातयेनूच तो गणपती आपण विसर्जन करतलो, या दर्यान आपण विसर्जन करतलो असो आम्ही एक संकल्प करूया. आणि हांव गव्हर्नमेंटाकूय विनंती करता की अशा प्रकारचे पीओपी गणपती जर ते ज्या ठिकाणी करता त्यांचेर कार्यवाही करची आणि त्यांना योग्य तो कारवाई करून त्यांना शिक्षा दिवची. हांव सगळ्यांक विनंती करता आपल्या हिंदू बांधवांक की येणाऱ्या फुडल्या जेन्ना गणपतीची चवथ जेन्ना येतली तेन्ना त्यांनी मातयेचोच गणपतीची पूजा करची आणि तो हांगा विसर्जना करची. सगळ्यांक नमस्कार करता आणि सगळ्यांक विनंती करता आम्ही मोठ्याने एक जयघोष करूया. जय श्रीराम, जय श्रीराम, जय श्रीराम, जय श्रीराम, जय श्रीराम, जय श्रीराम. आमकां गेल्या गणेश चतुर्थीच्या 3ऱ्या दिवसा असो एक आमकां व्हिडिओ दिसून आयलो आणि एक मिडियाचे फोटो आयलो की कारंजलीम बिचार गणपतीची जी मुर्ती आसा ती वयरूच खंय तरी उफेताली आनी ती खंय तरी हायलायट जाल्ली. म्हणून आमी आयज जे गोंयचे सगळे तरुण भुरगे आसा ते आरांबोल बीच टू कारंजलीम बीच ते सगळे बिचाचेर आमी सगळे ग्रूप करून भोंवल्ले आसा. पूण आयज आमकां थंयसून आमकां अशें आरांबोलच्यान मेसेज आयली, हांगाच्या कलांगूटच्यान मेसेज आयली, परत आमकां अंजुनच्यान मेसेज आयली की त्या बिचार असलें कांयच खंय दिसना. पूण आमकां कारंजलीम बिचार आयज अशे 2 गणपतीच्यो व्हडल्यो मुर्त्यो आमकां बिचाचेर आढळ्यो. अशें दिसता की आमकां समस्त हिंदू बांधवांक एक विनंती करपाक दिसता की आमी गणेश चतुर्थी साजरी करतात ती निसर्गा खातीर आमी साजरी करतात, निसर्गाची खंय तरी राखण जावची म्हणून हो संदेश आमकां गणेश चतुर्थीच्या उत्सवान मेळटा. पूण गणेश चतुर्थी साजरी करून देवाची पुजा करून आमकां जे पुण्य मेळटा ते पुण्य मेळ्या उपरांत परत 5व्या दिसा 7व्या दिसा अशी जर विटंबना जर आमकां दिसता आमच्या कडल्यान घडटा जाल्यार खंय तरी ही एक बरी गजाल न्ही. म्हणून आयज सगळे यूथ हांगा जमलेले आसा, तेंच्यांनी ह्यो ज्यो मुर्त्यो आयज एकठांय केल्या. पूण अश्यो मुर्त्यो दिसता म्हणजे आमकांच बरें दिसना हांगासर. तेका लागून आमी सगळे हिंदू बांधवांक विनंती करता की जेन्ना गणेश उत्सव मुर्ती जी आमी हाडटा ह्या फुडें तरी आमी पीओपीची मुर्ती हाडपाची ना अशें सगळ्यांनी एक संकल्प आमी हांगा सगळे जाण घेता आणि एकामेकाक हो संकल्प फुडें आमी सगळ्यांक सांगता. तशेंच हांव तुमकां सगळ्यांक गव्हर्मेंटाक सुद्दां एक विनंती करता की अश्यो ज्यो पीओपीच्यो खंय खंय मुर्त्यो करता तेंचेर सुद्दां तेंचें लक्ष आसचें आणि ह्या फुडें अशी विटंबना आमची जावची न्ही अशें तुमच्या सगळ्या हिंदू बांधवां कडेन मागता. म्हाका एक रिक्वेस्ट करूंक दिसता जे आमचे हिंदू समस्त गोंयांत जितके हिंदू जे गणेश चतुर्थी साजरी करता ताका विनंती आसा कृपया असले दृश्य आमकां न पळोवपाक लागून हे असले पीओपीचे तरी मुर्त्यो हाडूंक जायना. तेजे कारण कितें जाता जाल्यार आमची संस्कृती जी आमीच विटंबना करता अशें दिसून येता. म्हणून आमी सरकारा कडेन एक विनंती करता ज्या ज्या ठिकाणी ज्यो कार्यशाळा जाता असल्यो गणपती मुर्त्यो तयार करता त्या ठिकाणी थंय वचोन तेंचेर रेट घालपाक जाय. कोणी आसूंक ते कारण तेंच्या कारणाक लागून आमकां हे आमची संस्कृती जी आहा पळय ती विडंबना जाल्लेली आमकां हे पळोवंक जायना. म्हणून आज आमी हडफडच्यान आमी आयज हांगसर आयिल्ले आसा. कित्याक लागून आमकां ते दिसाचें तें दृश्य आमकां खूब पळयलें जाय म्हणून आमी आयज हांगा येयला हे राबोवपाक लागून. म्हणून आमी तुमी पळोवंक शकता हांगसर आमकां व्हडल्यो मोठ्यो 2 पीओपीच्यो मुर्त्यो आमकां हांगसर मेळिल्ल्यो आसा. आमी आतां ह्यो व्हरान आमी परत आतां डीप दर्यान त्यो बोटीन व्हरान ती आमी आतां विसर्जीत परत पुन्हा विसर्जीत करतले. म्हणून परत एकदा हे करंजलेमच्या लोकां कडेन हांव विनंती करता वायट मानचे न्हू पण पीओपीच्यो मुर्त्यो हाडूं नाकात कृपया. आनी आमची जी चतुर्थी आसा ती हेच्या फुड्यान बरी मोठ्या पद्दतीन आमी साजरी करया. आमी ल्हान मुर्ती कित्याक जायना ती पण मुर्तीच न्ही पूण आमी असल्यो पीओपीच्यो मुर्त्यो हाडून आमच्या धर्मा कडेन आमी खेळ खेळया नाका ही तुमकां सगळ्यांक कळकळीची विनंती. जय श्रीराम. जय श्रीराम.
Subscribe Prudent social media channel and press bell icon for latest notifications.